भाजपान लोकसभेच्या प्रचाराक आता नेट धरला। सोमाराक भारताचो आदलो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या जन्मदिसा निमतान सुशासन दीस मनयतले। तशेंच 26 गुरु गोविंद सिंह यांच्या पुतांनी दिल्ल्या बलिदानाच्या यादेत भाजप प्रत्येक बुथांनी वेगवेगळे कार्यक्रम आयोजित करतले। ते भायर जानेवारीच्या शेवटाक भाजपाच्या राष्ट्रीय परिषदेची बसका जातली। सध्या संघटन बळकट करून वेंचणूक जिखपाचें आमचें लक्ष आसा अशें राज्यसभा खासदार आनी भाजप गोय प्रदेशाध्यक्ष सदानंद तानावडेन सांगलें। फाल्यां आनी परवा अशे 2 दीस आमी वेगवेगळे कार्यक्रम करपाचे आसात। 25 डिसेंबर आमचे श्रद्धेय भारतरत्न लेट अटल बिहारी वाजपेयी यांचो जन्मदीस आणि प्रत्येक वर्सा आमी त्यांचो जन्मदीस हो वेगवेगळ्या पद्धतीन करतात। आणि सुशासन दिवस म्हणजे आमचे नरेंद्र मोदीजी ज्या वेळाचेर देशाचेर पंतप्रधान जाले आणि तांच्यांनी ठरयलें की तो दीस तांचो बर्थ एनिवर्सरी दीस जो आसा तो आमी देशभर सुशासन दिवस म्हणून आमी करपाक जाय। कारण अटल बिहारी वाजपेयी कशें राज्य करपाक जाय आनी तो ते तत्वाच्या आदाराचेर कशें फुडें वचपाक जाय आनी एडमिनिस्ट्रेशन कशें दिवं जाय आनी कशा पद्दतीन सगळ्यांक घेवन फुडें वचूं जाय हें आमकां सगळ्यांक शिकयल्लें आसा। त्यामुळे तो सुशासन दीस म्हणून मनयतात। सबंद देशभरा भितर सरकार आसत की पार्टी आसत म्हणजे आमच्यो पार्टीच्यो कांय जे प्रोग्राम आसात जे आमकां पुथार करचे पडटा तातूंतलो हो एक कार्यक्रम जो आसा तो आमी पुथार करतात। ताका लागून ज्या तरेन देशभर हो कार्यक्रम जातलो तशा पद्दतीचो जो कार्यक्रम गोंयांत सुद्दां आमी सगळ्या बुथांचेर करपाचे आसात। सरकार म्हणून कार्यक्रम मुख्यमंत्र्यान आमच्या सेक्रेटरीएटान दवरिल्लो आसा की 26 डिसेंबराक वीर बाल दिवस। म्हणजे बऱ्याच जाणांक आमकांय खबर नाशिल्ली की आमचे 2 जे आसात गुरु गोविंद सिंह यांचे 2 चले ज्यांच्यानी आपलो धर्म बदलूना आणि पूण ते शहीद जाले। दोगूय भुरगे आशिल्ले 7 वर्सांचो आनी एकटो 9 वर्सांचो। एकट्याचें नांव आसलें बाबा जोरावर सिंह आनी दुसरो बाबा फतेह सिंह।